फाटल्या 2 वर्सां सावन सांकवाळे पंचायतीन बेकायदेशीर वेव्हार चालू आसात म्हूण थळावो पंच वांगडी तुळशीदास नायकाचो आरोप। पंचायतीत चलिल्ल्या बेकायदेशीरपणाचेर मात पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो वग्गी विशय सुटावो करूंक जमना जाल्यार ताणें राजीनामो दिवचो अशें सांकवाळे पंचायतीचो पंच वांगडी तुळशीदास नायकाचें म्हणणें। पळयात पुराय बातमी। 2 वर्सां सावन सांकवाळे पंचायतीत बेकायदेशीरपणाचो कारभार चल्ला म्हूण थळावो पंच वांगडी तुळशीदास नायकान आरोप केला। पंचायतीचो ग्रामसेवक पंचायत सचिव म्हूण वावुरता। फाटी ताका निलंबितूय केल्लो पूण वर्सभरा भितर तो परतून आपल्या पदाचेर रुजू जालो। हे विशीं पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो तशेंच पंचायत संचालकाक खबर आसून लेगीत तांणी आड नदर केल्ली दिसून येता। पंचायत मंत्र्याक विशय सुटावो करपाक जमना जाल्यार ताणें राजीनामो दिवचो अशेंय तुळशीदास नायकाचें म्हणणें। पंचायती संदर्भात आमी कसलीच बेकायदेशीरपणां खपून घेवचे नात आनी वेळ आयलो जाल्यार कोर्टात वतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। ग्रामसेवक जर स्वताच बेकायदेशीर जाल्यार 18 फेब्रुवाराक जावपी पंचायतीची बसका लेगीत बेकायदेशीरूच, तेन्ना ही बसका रद्द करची म्हणून मागणी जावपाक लागल्या। फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ पंचायत की भाई ऑरविल क्लिंटन वालिस जीएस म्हणल्यार कोण ग्रामसेवक ट्रांसफर्ड टू सांकवाल विलेज पंचायत एज अ ग्रामसेवक आनी बाकीचे जितले ऑर्डरी आहा त्यो सेक्रेटरी म्हणून आसा। आतां ताका 2 वर्सां जातले फाल्यां तेका सस्पेंड केल्लो पळय सस्पेंड केल्लो आनी परत मागीर कितें म्हणून घेतला तेका सावथ गोवा कलेक्टरान सस्पेंड केल्लो आनी तेजेर इन्क्वायरी बसय म्हणलेली सस्पेंड करून, पूण विदावट इन्क्वायरी तेजो पळय कोण गॉडफादर आसा ताणें ताका 1 म्हयन्या भितर विदावट इन्क्वायरी परत थंय बसयलो। आनी हो हे सगळे आतां फुडें मेगा प्रोजेक्ट आसा थंय कितें जुवारीचो इशू आसा हे सगळे पास करपा लागून ताका बसयलशें दिसता। सीएमाक सांगलेलें आमी सीएमाक एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें, सीएमान सांगलेलें आपूण तेजेर एक्शन घेतलें। दिसता की सीएमान आमची काकूट करपा जाय आतां। हितून पंचायत मिनिस्टराक आमी सगळे लेटर दिल्ले आसा। आतां पंचायत मिनिस्टर आसा काय ना, पंचायत मिनिस्टर एक तर जाणा किंवा नकळो, ही इज अवेअर ऑफ इट ऑर इज अनअवेअर ऑफ इट। आयदर ही हॅज गॉट फूल होल्ड ऑफ इट जाल्यार ताका होल्ड ना तेजो, म्हणजे तो जाणून बुजून पिशे पांगरता किंवा ताका कांय खबर ना। सो कांय जर खबर ना जाल्यार तें रिजायन जावपाक जाय, खबर आसा जाल्यार एक्शन घेवपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत।